द्वितीय पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तुझ्या देवान कष्टा मुखांतर तुझी परीक्षा करचे खातीर आनी तू ताचे उपादेश पाळूंक खुशी वर्ताय की ना म्हूण सारके समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुझ्या सगळ्या पैना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान थावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो. आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुजे काळीज गर्वान भरनाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावोंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो. आनी ताणें तुजे पासत कडपांतले उदक वाळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना खावंक दिवन पोसलो. तुका खालतो करचे खातीर, तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी शेवटी तुका बरें तें करचे खातीर ताणें हें सगळें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ना वाड सोमयाक जेरुसालेमा. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसालेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना. कित्याक तुज्या दरवट्यांचे आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. श्लोक. ना वाड सोमयाक जेरुसालेमा. तुज्या शिमा भितर तो तुका शांती दिता आनी उत्तम घम दिवन तुका तो दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता, धांव दावी ताचो आदेश वेता. श्लोक. ना वाड सोमयाक जेरुसालेमा. आपले उतर तो जाकोबाक परगट करता, आपले कायदे आनी निर्णय इस्रायेलाक कळीत करता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपले निर्णय ताणें तांकां कळीत करूंक नात. श्लोक. ना वाड सोमयाक जेरुसालेमा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. आमी देवाक अर्घां दिवन सेवतांती संस्कारलेले खालस क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता न्हय. आनी आमी मोरतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेले करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेले जाता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांजुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांवूंच तो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेसून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतां देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मॉर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतर हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता.